मायनिंग बंदी उपरांत कसिनो शिवाय गोंयची अर्थव्यवस्था चलपाक शकना जाल्यार चारच कित्याक 20 कसिनो हाडात आनी राज्य चलयात असो तोमणो विष्णू वाघान सरकाराकच मारला। कसिनोक लागून गोंयची बदनामी जाता ती पळोव नजो। तो म्हणटा कसिनोक लागून गोंयांत मोठ्या प्रमाणात हवाला व्यवहार चल्ला। कसिनो उरल्यार हांगा डान्स बारांकय नेट येतलो। पळयात पर्रीकार सरकाराची खरडपट्टी। चवथीच्या दिसांनी सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू वाघान भलतेंच राजकीय कीर्तन धरलां। प्रुडंटाचेर विष्णूच्या ह्या सरकारावयल्या टिकेच्या कीर्तनाचो हो दुसरो रिपोर्ट। कझिनो, शिक्षण माध्यम, मायनिंग, डान्स बार सगळे विशयांचेर विष्णू उलयत चल्ला। मायनिंग बंदी उपरांत सरकारान येणावळी खातीर दुसरे पर्याय सोदपाक जाय आशिल्ले, मात सरकार कॅसिनोच्या येणावळीचेर पातयेवन रावला म्हूण विष्णूचो मुद्दो। मायनिंग जर बंद जालें, हांव म्हणटा लेट अस गो फॉर ऑल्टरनेटिव्ह सेक्टर्स वीच कॅन जनरेट रेवेन्यू। मागीर ताजे खातीर आमी कॅझिनोचें समर्थन कित्याक करप की कॅझिनोचे शिवाय आमचें जावचेंच ना म्हणून। जावचेंच ना कॅझिनोचे शिवाय, समजा जर जायच ना कॅझिनो आसले शिवाय आनी फुडले 2 वर्सां तरी आमकां कॅझिनो घेवनूच जर अर्थवेवस्था चलोवपाची आसत जाल्यार मागीर ते 5च कॅझिनो कित्याक, ते 10 करा न्ही। फरक कितें म्हणटा की फुडले 2 वर्सांनी बाबा आमी आनी 20 कॅझिनो घालया, जुवारीनूय घालया, मांडवीनूय घालया, भरपूर पयशे जोडया आनी 2 वर्सांनी सगळे कॅझिनोक धांवणा वया आनी परत न्हांवन धुवन निवळ जावया। कसिनो खातीर हवालांतल्यान मोठ्या प्रमाणात काळो पयसो गोंयांत येवंक लागला। ताचे बरोबर हेर वायट गजाली गोंयांत येवंक लागल्यात। तो म्हणटा पणजे कांपलार घडल्या ती डान्स बार केस हातूंतलीच। हे कॅझिनोच्या रूपान जगभर सध्या गोंयची जी बदनामी जाल्या ती आयकुपा जायना आमच्यांनी। आमच्यो लॉपसायडेड पॉलिसी आसात त्यो ताका कारणीभूत जाता न्ही। कॅझिनोंतल्यो उलाढाली मोठ्या प्रमाणार जितल्यो जाता तितल्या प्रमाणात गोंयांत हवालाच्या देवघेवीचें प्रमाण वाडलां। हेजेर कोणाचेंच लक्ष ना सध्या। पोलिसांनी ह्या बाबतींत सखोल चवकशी करपाची गरज आसा। कॅझिनो खातीर आतां हांगा डान्स बार स्टार्ट जावपाक लागलीं प्रायवेट। पयरचें जें प्रकरण जालें जें खुद्द पणजेन चलतालें, हें पणजेन म्हणजे ते येवन पणजेन ते हॉटेलार रावूंक नाशिल्ले, ते आयल्ले कॅझिनो खेळपाक, वांगडा येतना चलयो घेवन आयल्ले। सो ही जी बाकीचीं दुश्टचक्रां आहा ती कॅझिनो बरोबर येतलींच आतां। जितले आमी कित्याक जर हें जायच म्हणटा आमी आतां आनी ताचे शिवाय पर्याय ना जाल्यार कॅझिनोच्या वांगडा ज्यो दुश्ट शक्ती येता त्यो तरी कशें हाडयतले आतां। विष्णू आपल्याच सरकाराचेर आनी धोरणाचेर जाहीर उलयत चल्ला, मात भाजपा अजून ताचेर जाहीर कांयच उलयना। पक्षांतलीं भितरलीं सुत्रां सांगतात त्या कोतान पक्ष घडये चवथी उपरांत कितें तें स्पश्ट करतलो। पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। चवथीची परब आनी रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या गव्हर्नरान सुत्रां घेतल्या उपरांत रुपया सुदारपाची चिन्ह दाखयता। मंगळारा स्टॉक मार्केटांत रुपया डॉलराक 64 रुपयांचेर पावलो। फाटल्या 2 सप्तकाचे घसरणी उपरांत पयलेच फावट 64 तेंकला। सेन्सेक्स 700 पॉयंट सुदारून 20,000 तेंकलो। भांगर परत आशिल्लें तशें देवन 31,000 सकयल पावलें। चवथीचे निमतान स्टॉक मार्केट आनी नित्याच्या मार्केटांतय चित्र तातलें तातूंत मातशें आशेचें दिसता। पळयात रिपोर्ट। भारतीय रिझर्व्ह बँकेचो नवो गव्हर्नर रघुराम राजनाक चवथीचो मुहूर्त बरो मेळ्ळो। ताणें सुत्रां हातांत घेवन गणपती आयलो। स्टॉक मार्केट आनी नित्याचे मार्केटांतय तातूंतल्या तातूंत चवथीचे निमतान मातसो नेट आयलो। फाटले सप्तकभरान निर्गतय मातशी सुदारल्या। हाका लागून दोनूय मार्केटांक जीव आयला। मंगळारा सकाळीं स्टॉक मार्केटांत ट्रेडिंग सुरू जालें तेन्ना रुपया डॉलराक 65 म्हऱ्यान आशिल्लो, तो 64 रुपया मेरेन सुदारलो। फाटल्या 2 सप्तकांत रुपयान गांठिल्लें हें सगळ्यांत चड मोल। सेन्सेक्स 700 पॉयंटांनी सुदारलो आनी 20,000 तेंकलो। भांगर म्हारग जाल्ल्यान गिरायकां फाटीं फुडें जातालीं। आतां रुपया सुदारला आनी लोकांनी भांगर उखलचें म्हूण ट्रेडरांनी यत्न सुरू केल्यात। मंगळारा भांगर देंवन 10 ग्रामाक 31,000 सकयल येवन रावलें। लोखंड मीन निर्गत आनी देशी स्टील उद्देगाक चालना मेळची म्हूण मायनिंग परत सुरू करपा खातीर गोंय आनी केंद्र सरकारान यत्न सुरू केल्यात। चवथी उपरांत रिन्यू केल्ली लिजां मायनिंगाक उक्ती करपा खातीर गोंयचे खण खातें लिजींगकडे कॉन्त्रात सुरू करतले। तेच बरोबर सुप्रीम कोर्टय 2 सप्तकां गोंयचे मायनिंग केशीची सुनावणी घेतले। हे फाटभुंयेर कांय मायनिंग आनी स्टील कंपन्यांचे शेअरय सुदारतले म्हूण स्टॉक मार्केटांत अदमास आसा। चवथीचे निमतान एकंदर तातले तातूंत मार्केटांत आशा दाखोवपी चित्र दिसता। मात मार्केट अशेंच उरतले काय कितें हें चवथी उपरांतच थारतलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। जुलयांत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाचो सुपारीच्या लागवडीचेर बरोच परिणाम जाला। दिवचल तालुक्यांतल्या शेतकारांक लाखांनी लुकसाण जालां। गळ बंद जावचें म्हूण वखदां मारलीं पूण ताचो कांयच उपेग ना। वयल्यान ती मारक अशें कुळगर करपी म्हणटात।
शेतकी अधिकारी उलोवन दाखयता त्या कोतान वेळार वखद मारूंक नाशिल्ल्यान सुपारी पेड्ड्यार जाल्या. पळयात रिपोर्ट. गोंयकारांनी शेतकाम बागायती रोवच्यो म्हूण सरकार उलोवन दाखयता. शेतकारांक आदार दिवंक सरकारान कितल्योश्योच येवजण्यो केल्यात, पूण शेतकारांक ह्या येवजण्यांचो जाय तसो फायदो जायना. दिवचल तालुक्यांत उटंगाराच्या पावसाक लागून सुपारी गळून काबार जाल्या. पावसाक लागून तालुक्यांतली सुमार 70% सुपारी काबार जाल्या. ही सुपारी आमची झाडल्या काय ना ती माझ्या लायफान फर्स्ट टाइम झालंय. साधारण 76 पासून आम्ही या हेतून आसात. एक माड्याचे 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो अशें गळोनूच वयता आनी ते फाल्यां एकटें करूंक जाय, एक म्हयनोभर सुकोवंक जाय. सोडून हें कांय परवडा सारकें नासता. हांवें आतां वखाद 3 खेप तेसता आतां मारले वखाद 8 दीस माडयो झराना. परत्यो झरोंक पावस पडलो काय परत्यो झडटा ती. वखदाचो कांयच फायदो ना आनी वखदाक थोडो खर्च येना. बाडयेक आमी बायो फायट म्हणून वखद मारलेले आतां नवो शोध येयला म्हणून तेजो उपयोग कांय जालो ना. आसत्यान आमकां आनीक लुकसाण जाली आनी तेजेर आमकां सबसिडी बी कांयच ना गव्हर्मेंटाची. सरकार शेतकारांक सुपारेचेर आधारभूत मोल दिता. सुपारेक गळ लागल्यार मात कांयच ना. सरकारान आमकां एक आधारभूत किंमत दिल्ली आसा, पण जो मूळ जो उत्पन्नाचो जो स्त्रोत आसा, उत्पन्नच जर कमी जालें 70% कमी जालें, ती नुकसान भरपाई दिवपाक सरकारच्या एग्रीकल्चर खात्या कडेन खंयचीच स्कीम ना. आतां पिड्ड्यार जी सकयल जी पडटा तिजो कांयच फायदो ना, तिजो एक पयसो आमकां येना. शेतकी अधिकारी म्हणटा वेळार वखद मारूंक नाशिल्ल्यान गळ लागली. आतां बरेचशे शेतकार जे आसा ते हे जे आसा पळय फायटो ते मारिना. अंदू जसो व्हडल्या प्रमाणात पावस पडलो ह्या कारणाक लागून सुपारीच्या तरणी सुपारीच्या किंवा जून जावपाक गेल्या सुपारीच्या देठाची ही बुरशी वाडली आनी सुपारीची सध्या रासूच सकयल पळयल्ली तुमकां दिसता. आतां ह्यो केस जी आसा पळय सुपारीची गळीची ती शेतकरी आधार निधीच्या अंडर आमकां घेवपाक मेळना. उदय परब, प्रुडंटा खातीर. फातोड्डेचो तियात्रीस जुवांव झेवियर मिरांडा संवसाराक अंतरलो. ताका काळजाच्या आताकान मंगळारा मरण आयलें. तो 78 वर्सांचो. ताचे फाटल्यान ताचे 2 पूत आनी 3 चलयां आसात. मडगांवचे होली स्पिरीट इगर्जेत बुधवारा सकाळीं ताचे कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. पुर्तुगेज तेंपा सावन जुआंव झेवियर मिरांडा तियात्र बरयता. तियात्राचे मळार ताणें बरोच वावर केला. देवाले देणे, धर्माची शिकवण, रक्ताची निशानी, गोंयची श्रोपाय ही ताची कांय फामाद तियात्रां. ताणें गोंयभर तियात्राचे प्रयोग केल्यात. पूण दुयेंत पडिल्ल्यान ताणें मदलीं 30 वर्सां तियात्र बरोवंक नाशिल्ले आनी कांय वर्सां फाटींच ताणें परत तियात्र बरोवंक सुरवात केल्ली. मंगळारा सकाळीं ताका काळजाच्या आताकान मरण आयलें. तो 78 वर्सांचो आशिल्लो. 29 जून 2011 प्रुडंटान माणका मोती ह्या कार्यावळीन ताची मुलाखत घेतिल्ली. ह्या मुलाखतीन ताणें आपले तियात्रांतले एक पदय गायिल्ले. गोवा तुजें धाकटेंच नांव कोरें पूर्ण ओड तुजो गुट दौलतीन बोललेली गोवा तुजी मूठ. मडगांवच्या होली स्पिरीट इगर्जेन बुधवारा सकाळीं ताचे कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.